मोपा लिंक रोडाचे ब्रेस्तारा केंद्रीय मंत्री गडकरीच्या हातान उक्तावण 900 कोटी मोडून लिंक पूल बांधला। मोपा विमानतळाक राष्ट्रीय महामार्ग 66 कडेन जोडपी हो राष्ट्रीय महामार्ग 166S। सुरवातीक ह्या प्रकल्पाक बरोच विरोध जाल्लो, लोक रस्त्यार देवलो, सरकारान इशू तडीक लायलो। पेजाद आनी आकर्षक मोपा लिंक रोड लोकार्पणाक तयार। नमस्कार, हांव आसा नॅशनल हायवे 66 हांगा आसा आनी फाटल्यान जे तुमी पळयता तेजे बोर्ड आसा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट। आनी फाल्यां उक्तावण जातले नितीन गडकरी केंद्रीय मंत्री हांच्या हस्ते। आनी आयज मोठ्या प्रमाणान काम जे आसा युद्ध पातळीचेर काम सुरू आसा। सुकेकुर्ण धारगळ हांगाच्यान स्टार्ट जाता ते मोपा एअरपोर्ट मेरेन वयता। फाल्यां लोकार्पण जातले, हँड ओवर जातले आनी तेच्या उपरांत जे येरादारी आसा ते हांगाच्यान जातले। जे ओल्ड रोड म्हणजे गांवांतल्यान जे रोड आसा तो बंद जातले आनी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की त्या वाटेन फक्त टू व्हिलर जे आसात त्या रोडासून वयतले अशें आसा ते आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा। फुडें ट्युरिस्टांक आकर्शण करपा खातीर धबधब्याचो सीन करप सुरू आसा। ताच बरोबर पेंटींग, रोडाक पेंटींग करप सुरू आसा। आता फाटल्यान टोल जे आसा हांगाचे टोलाक नाव मागीर बॅनर मारप तेय सुरू आसा। फुडें आमी जर वयता फुडें मोपा एअरपोर्टाच्या लागीं जाल्यार थंयसर जे फाल्यां फंक्शन जातले थंयसर बसपाचे अरेंजमेंट ते सुद्दां थंयसर सुरू आसा। एकंदर सुकेकुर्ण धारगळ ते मोपा एअरपोर्ट मेरेन जे 6 किलोमीटर जे लिंक रोड जे आसा जे बांदपाक आयल्या आनी हायेस्ट पिलर जे लिंक रोड जे आसा ते हेच मोपा एअरपोर्ट लिंक रोड आसा। आनी फाल्यां केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्ते हांगा इनॉग्रल जातले। हाच्या पार्श्वभुमीचेर जे आमी जर पळयतात जाल्यार खुबशे वर्कर जे आसात हांगा काम करतना आमकां दिसपाक येता। हांगाच्यान जे डायरेक्ट पणजीच्यान डायरेक्ट सुकेकुर्ण धारगळ ते डायरेक्ट मोपा एअरपोर्ट हांगा मेरेन वयतले। आनी सद्या जर पळयतात जाल्यार युद्ध पातळीचेर हांगा जे काम जे आसा सुरू आसा। स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।